पेडण्या पोरसकडे जंक्शन धोकादायक स्थितींत आसा। हांगा अपघात जावन जायत्या जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। मंगळारा थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी अभियंत्या सयत ह्या वाठाराची पळोवणी करून थळाव्यांचे प्रश्न आयकून घेतले। बेगोबेग ट्रॅफिक सिग्नल बसयतले तशेंच ट्रॅफिक पुलीस तैनात करतले अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार दिलें। टेन्शनर आसा आनी खूब दुखाची गोष्ट आसा कित्याक काल आमचो भाव हांगासर चारी हांगासर एक्सिडंट जावन रोडाचेर एक्सपायर्ड जालो। कित्याक आयज हे जे पळय जो पयलीं लोकप्रतिनिधी आसलो आमच्या पेडण्यान हे आयज तेणी करून दवरला। हे लोकांचे सगळे हांगासर आयज लोक कित्याक रस्त्यार येतात हे जे पळय कितें प्रोविजन आसलें पयलीं तें प्रोविजन आयज हे सारकें ना, सारकें करून दवरूंक ना। कित्याक जे पळय आयज लोकांक जाय आसलें सर्वीस रोड आयज आमच्या पेडण्यान ना। कित्याक सर्वीस रोड पयलीं जावंक जाय आसलें आनी मागीर हे हायवे जावंक जाय। आयज लोकांक सर्वीस रोडाचेर आयज हांगासरूच लोक आहात पळय ते सांगतात कित्याक आमकां गोरवां पासून व्हरोंक भायर वचोंक मेळना, क्रॉस करूंक मेळना। हे खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा कित्याक जे पळय आयज हे हांगासर आमचे रोड जाल्ले हायवे हे लोकांक हे सगळे त्रास करून दवरलेले आहा। तेका लागून हांव आतां एसेंब्लीक हांवें एक विशय मांडलेलो कितें धारगळे तशेंच आमचे परसवाड्या दोनूय हेच्या कडेन हे फ्लायओवर जावचे। प्लस हांवें आमच्या नितीन गडकरीक हांवें निवेदन दिल्लें कित्याक दोनूय ब्रिजाचे कित्याक जाता तितले फास्ट हे आमकां ब्रिज करून दिवचे। कित्याक हांगासर आहा पळय लोकांची हजारांनी हे आहा लोकांची संख्या आहा कित्याक लोकांक हांगासर क्रॉस जावंक जायना। आनी हांगासर आतां म्हाका दिसता सेकेंड टायम आतां हांगासर एक्सिडंट जाला ह्या हेचेर। हे जावचें न्हू म्हणून हांवें ऑलरेडी आमच्या हें दिलां आनी कालूय हांवें सीएमा कडेन उलयलां। हे सीएमान सांगलां हे फास्ट हांगासर सिग्नल घालून दिता म्हणून आमच्या परसवाड्या तशेंच आमच्या धारगळे दोनूय कडेन सिग्नलां हे फास्ट जे पासून ब्रिज जायना ते पासून हे सिग्नलां दोनूय यूज करपाची आनी जाता तितले बेगीन हे काम हांव करून दितलो तांकां। मी आमच्या दोळ्यांनी पडलें कित्याक हांव येता हांगासून वयतालें म्हाज्या फुडल्यान कितली हांवें सरा कडेन जावन उलयलें, सराक सांगलें हांगा एक्सिडंट जालो।